स्टँडिंग हा तुम्ही ह्या किती सो करूया रे सगळ्यांचे हॅलो हेलो एक मिनिट छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय शिवाजी जय नमस्कार सगळ्यांक हांव निलेश वेर्णेकर समर्थन संघटनेचो संस्थापक एक प्रेस घेवपाचें कारण की येता ते सोमार छत्रपती शिवाजी महाराजांची किती दिसां जयंती आसा त्या संदर्भान ते दिसा हांगा भव्य आनी दिव्य अशी मोठी रॅली आयोजीत केल्ली आसा आणि प्रेस माध्यमातून हे आमचे सगळे गोंयानूच न्हू जाल्यार महाराष्ट्र आणि कर्नाटकान क्षेत्रात सुद्धा आमचो सगळ्या तुमच्या माध्यमातून आमची निमंत्रण तांकां पावचे हांव सगळ्या शिवप्रेमी गोंयच्या सगळ्या शिवप्रेमीं कडेन मागता की ते दिसा सोमार दीस हांगा स्वामी समर्थ मठांसून दनपारां 3 सुमार रात्री 7 सुमार भव्य आणि दिव्य अशी मोठी रॅली जातली सुरवात आणि ती सुरू स्वामी समर्थ मठा कडल्यान गणेश टेम्पल शिवोले वशाला वाठारांसून सडयांसून मान नेसून चर्च बाजारांसून दाण्यारसून गुड्यांसून परत स्वामी समर्थ मठाकडे पावतली त्यानंतर आम्ही थेट कोल्हापूरसून ढोल पथक ताशे हे सांगलेले आसा मठा कडल्यान नाचत गाजत सगळ्यांनी पायी चलत ह्या चौकार आम्ही येतले आणि त्यानंतर फुडलो जो कार्यक्रम असा छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा पयलीं तरी विराजमान जाल्लो आसा पूण हेचें उद्घाटन जें आसा हे आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत सरजी तसेच महाराष्ट्र कॅबिनेट मिनिस्टर नितेश राणे यांची खास उपस्थिती आसा आणि आमच्या गोंय राज्याचे मिनिस्टर आणि आमदार हे बी आमच्या वांगडा हांगा त्या दिसा व्यासपीठार आसा तितून ही सुरवात जी जाल्ली 19 फेब्रुवारी 2020 आणि तेन्ना कोविडाचो टायम आसलो हे सर्कलान खूब जाणांची इच्छा आसली की हांगा कितें तरी हे सर्कलाक नांव आसचें तांकां एक सर्कल जावचें तितून समर्थन संघटना म्हणून एक आमी तयार केल्ली तेन्नाच जायते मेंबर्स आसा संघटनेचे आणि तितून आमी ठरयलें की हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चौक कित्याक जावचो जाल्यार ते दिसा आमी सगळ्यांनी निर्णय घेतलो आणि माझे कडेन घरा कडेन ल्हानसो छत्रपती शिवाजी महाराज हाडलेलो आसलो हांवें विचार मांडलो जाल्यार सगळ्या मेंबरांनी होकार दिलो चल करया म्हणून आणि 19 फेब्रुवारी 2020 रातचे आमी हांगा सगळे मेळोन हे चौकार छत्रपती शिवाजी महाराज दवरलो त्यानंतर एका वर्सान जेन्ना छत्रपतीची जयंती येयली तेन्ना ते जयंतीक सांगलेले की ह्या चौकार येणाऱ्या काळात 10 ते 12 ते 15 फूट छत्रपती शिवाजी आसतलो म्हणून आणि ते उतार खरे झाले आणि सोमार दीस छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा विराजमान जाता हांव सबंद गोंयच्या तमाम शिवप्रेमीं सगळे भक्तां सगळे आमचे वेल विशर सगळ्यां कडेन मागता की ते दिसा मोठे संख्येन तुमी हांगा हजर रावचे हांव परत आनी एकदां निलेश वेर्णेकर तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आव्हान करता की तुमी मोठे संख्येन हांगा ते दिसा उपस्थित लायतला देव बरें ही मूर्ती पुण्यासून हाडलेली आसा आणि जवळ जवळ हे मूर्तेक आमी 3 महिने पयलीं आमी ही मूर्ती करपाक दिल्ली अवघ्या 3 म्हयन्यान हे सगळें घडलेलें आसा आनी जायत्या जाणांनी आमकां डोनेशन हेल्प केल्लो आसा तेंचेय बी हांव खरेंच कौतुक करता तांचेय बी हांव अभिनंदन करता कारण तेंच्यांनी येदो व्हडलो सगळो कॉस्ट जो आसा हो 65 लाख रुपीसाचो कॉस्ट सगळो टोटल आसा आनी ते सगळे आमच्या भावांनी चिंतक आनी वेल विशरांनी आमकां हेल्प केल्लो आसा तेंचे हांव देव बरें नमस्कार छत्रपती शिवाजी महाराज की जय येता ते 17 तारखेर आमकां एक विनंती करता सगळ्यांकडे अख्ख्या गोंयाकडे की येता 17 तारखेर शिवोले वाठारांत ही भव्य मुर्ती आमी विराजमान जाल्ली आसा तिचे इनॉग्रेशन आमच्या गोंयच्या सीएमा तर्फे जावपाचें आसा सो मागता तमाम शिवप्रेमी जावं सगळे ना कास्ट ना क्रीड सगळ्यांनी ह्या फंक्शनाक येवचें तुमचो हातभार लावचो की कित्याक हो राजा असो आसा की हो सगळ्यांचो राजा सगळ्यांक
कळकळीची विनंती की 17 तारखेर 3 वाजता आमची एक रॅली जॉईंट जावन 5:30 वरांचेर आमी परत हांगा पावतले. तशेंच आमी रेडी जाल्ली आसा. तो प्रोग्राम फूल फंक्शनाक तुमी हाजीर रावन ह्या प्रोग्रामाची एक शोभा वाडोवची. थँक्यू. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. हर हर महादेव. हर हर महादेव. खरे ह्या चौकाचे पहिली थिएटर म्हणून नामकरण असले. हांगा एक चौक थिएटर म्हटल्यार फामाद असले आणि कोणी म्हणटालो हांगा आपूण खंय रावला थिएटरा कडेन रावला. ते दिसा आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांच्या हातीनसून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक अशें नांव हें जातलें एनावन्स जातलें. सो ह्या चौकाचे ह्या फुडें कोणी थिएटरा कडेन अशें म्हणप ना. ते दिसासून सोमारसून ह्या चौकाक छत्रपती शिवाजी महाराज चौक म्हणून अशें म्हणपाचें. देव बरें करूं. Yes. हे सांग शकता नाही. आम्ही करतले.